अंतर्गत UPI पेमेंट हे माननीय मोदीजी आपल्या इथे सुरुवात केले. आधार लिंक पेमेंट करण्याचे काम माननीय मोदीजी सुरुवात केला. आणि सगळ्यांना शंका असताना सगळ्यात मोठी पेमेंट म्हणजे सांगता राम मंदिर बांधले म्हणून सांगता काय ना श्री प्रभू रामचंद्र की जय. दुसरी सगळ्यात मोठी पेमेंट म्हणजे 317व्या क्रमांक रद्द केल्या आणि जम्मू आणि काश्मीर अखंड भारताचा भाग झाला. झाला काय ना भारत समागे आम्ही दोन एज्युकेट या प्रोग्राममध्ये असताना त्याच्याबरोबर उरलेले एज्युकेट आमचा खबर असा गरजेचे असा. कारण माननीय मोदीजी या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात जसे युवा शक्ती नारी शक्ती किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या सगळ्यासाठी केला पण ते आम्ही समजून घेतले आणि आम्ही जे लोकांनी दिलेले त्याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट तो लोकांची जाऊ शकता. कारण लोकांना शॉर्ट मेमरी असं बाजू विसरतात लोक हे विरोधक जे नेता आपले रागीता चोड उडयता आणि चोड उडयले काय आपण बरे दिसता त्याचे आम्ही सगळ्या जणांनी उलोवप हे चड गरजेचे आसा आणि आम्ही सगळ्या जणांनी उलयले त्याच्या लोकांपर्यंत पावतले. म्हणून माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात डबल इंजिनच्या सरकारच्या कार्यकाळात माननीय मोदीजी केले अचिव्हमेंट लोकांपर्यंत पावयात. आम्ही पुस्तकांय तुमच्यापर्यंत पावयतले आणि माननीय मोदीजी विकसित भारत 2047 कित्याक तर देश 100 वर्सां पुराय जाता. तो देश स्वतंत्र जावन 100 वर्सां जेन्ना पुराय जाता तेन्ना तो देश पूर्ण विकसित जावचो. आमच्या देशात कोण गरीब उरचो न्ही. आमच्या देशात कोण दारिद्र्य रेषेखाली उरचो न्ही. आमच्या देशात कोणाच्या घरात टॉयलेट बाथरूम उरचे न्ही. आमच्या देशात कोणाच्या घरात लायट नसता उरचे न्ही आणि आमच्या देशाच्या एकट्या भुरग्याक शिक्षण मेळना तर उरचे न्ही. हे मोदीजीचे स्वप्न आसा आणि ते स्वप्न पुराय करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एका ताकद घेवपाची गरज आसा. आणि म्हणून तर आमी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं आमी पुराय करता आणि ते पुराय करपा खातीर तुमची सगळ्यांची ताकद तुमच्या सगळ्यांची साथ ही माननीय मोदीजीची जायी आणि म्हाकाय जायी. आणि हे केन्ना जावचें ना. हे केन्ना जातलें तर आमी जे स्वप्न पळयता की परत एकदा 47 पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसपाक जाय काय नाका. फुडले 25 वर्सां जर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसपाक जाय आसत जाल्यार 25 वर्सां आमकां ताकदीन भारतीय जनता पार्टीचें काम करपाक जाय. करतले काय ना काय मेळटले जाय करता करतले जाल्यार दोनूय हात करून म्हज्या बरोबर भारत माता की जय. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. वंदे मातरम. मोदीजी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीला अरे थोडासा वेळ अध्यक्षांना नाव घेतला कारण अचिव्हमेंट सांगला असतात आणि तुमकां ते कळेना असतात त्याचा कांय उपयोग ना. म्हणून आमी मुद्दा करून आता खूप स्लो आसा आणि आमी खुशालात उलयता की हे सूर्यकांत पुस्तक किती योग्य सारखी त्या खातीर सांगता आमी जेन्ना जे पुस्तक दिता पळय न्हू ते पुस्तक चित्रां पळोवन मुख्यमंत्र्याचो फोटो बरो दिसता तेजो फोटो बरो दिसता आनी दवरून आपलो फोटो घेता तरी पळोवपाक न्हू ते वाचपाक आनी ती स्कीम समजून घेवपा खातीर तो विनय तेंडुलकर हाणी म्हणटा तो म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीची ग्रोथ. भारतीय जनता पार्टी 1951 ते आतापर्यंत ज्या स्तरापर्यंत पावल्या तो त्यांनी संक्षिप्तपणान मांडले. आम्ही सगळे कार्यकर्त्यांक तो विषय हांवें बोलून सांगपाची गरज ना कारण मोबायल आसतात किंवा आनी बाकीचे सगळे माध्यमांतल्यान तो विषय बरोबर तुमचे येत आसा. दुसरो विषय जो आसा तो विषय ट्रान्सफॉर्मेशन. या फाटल्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्नमेंटा भितर एक वेगळ्या प्रकारचें एक ट्रान्सफॉर्मेशन भावना भितर जाल्लें आसा. तो विषय आमी उलोवपाक जाय आनी तो विषय हांव म्हणटा. आनी दुसरो जो विषय आसा तो विषय फाटल्या 10 वर्सां केंद्र जी प्रगती करता ती प्रगती आणि स्टेटीतले काही प्रगतीशील कार्यक्रम जे आसा तो विषय जो आसा तो मुख्यमंत्री आमकां आतां मांडटा. त्याच बरोबर ह्या हातूंतलो चड मुद्दो जो आसा तो चड मुद्दो आमचो ह्या विशय आसा तो आमचे खासदार श्रीपादजी नायक आमकां फक्त विशेष भारत करपाचें आमी सगळ्यांचें स्वप्न आसा. मोदीजी स्वप्न ते स्वप्न पुरे करपाक आमी सगळ्यांनी काम करप जाय. आमी पार्टीचें काम फक्त स्वताचें काम करिना. भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा पयलो देश नंतर काम नंतर कितें म्हणजे तिसरे नंबराचेर हांव
म्हणजे सगळे समस्या आपल्या देशाच्या गोष्टी असतात त्या समस्या पार करून विकसित भारताच्या स्वप्नाची म्हाका दिसता वेळ जास्त वेळ मेळटा आमी खऱ्या तालुक्यावर आसात आमचे नेते मंडळी सदांच म्हणटाले की आपला देव दुर्लभ कार्यकर्ते मेळ्ळात म्हणजे देवाक सुद्दां मेळणारे भारतीय कार्यकर्ते मेळ्ळात आनी ताच्या काळार भारतीय जनता पक्ष फुडें वता येणाऱ्या काळात जी सत्ता मेळटली देशाच्या विकासासाठी जे करपाचें काम जें आसा आमकां सगळ्यांक करूंक जाय आनी आमकां एक संघटीत ताकद त्या देशात मजबूत करपाक गेल्या 75 वर्सांची काही कामां अशी जर ती ताकद निर्माण करून येणाऱ्या देशाच्या समोर आशिल्ल्यो सगळ्यो समस्या आमच्या सगळ्यांक सोडूंक जायो त्या खातीर तुमच्या सगळ्याच्या हांव कार्यक्रम गौरव करता तुमच्या मनापासून अभिनंदन करता फातोर्डेची मंडळाचो अध्यक्ष नियुक्त करपाचो जाहीर करपाक म्हाका धाडलेलो आनी त्या वेळाचेर म्हाज्या भाशणान सांगलेलें सौभाग्यवती लोटलीकर अध्यक्ष जाले त्या वेळाचेर आनी सावरकरान सांगलेलें तिजो पायगूट बरो आसतलो म्हणून आनी रोखडोच आमकां प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून बाब दादा नायकाचें आमचो निवड जाली आनी आमकां तेजें नेतृत्व मेळ्ळें आज भारतीय जनता पार्टी आम्ही गोंयांत सत्तेर आसा खरें म्हणजे सुरवात जाता जेन्ना 1980 पार्टीची स्थापना जाली त्या वेळेर मोजकेच कार्यकर्ते घेवन पार्टी घेवन फुडें वताले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.